9 दिसांच्या नोवेना उपरांत आयज फेस्ताच्या मिसाक सुरवात जाली। पयले मीस 2:30 सुरू जाले आणि 10:30च्या मिसाक गोयचो धर्मगुरू आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हांणी खासा उपस्थिती लायिल्ली आणि शेजाऱ्या राज्यांतले आयिल्ल्या बिशपांक तांणी येवकार दिलो। पाद्रे विगार मास्कोरेनस मिसांक संबोधीत केले। सान झेवियर हो स्पेनाच्या राजाचो चलो। ताणें जेजून दाखयल्लो मार्ग आपणायलो आणि संवसाराची सेवा करत तो गोंया पावलो। गोंयांत दुबळ्यां खातीर ताणें सेवा करप चालूच दवरले। गोंयांत हॉस्पिटलां आणि कॉलेजी उंचेल्या पावण्यार व्हरपाक ताचें व्हड योगदान आसा अशें पाद्री विगारान सांगलें। तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोंयच्या तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लायिल्ली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री आमदार फेस्ताक हाजीर आशिल्ले। जेजू बेस्तर 72 शिष्यांक धाडटाना कितें म्हणटा, कांयच व्हरो नाकात, जेवपाक व्हरो नाकात, वाणो घाली नाकात, एकूच वाणो घालून वचत म्हूण सांगता। कित्याक? कांयच नाका तुका। जेजू आसल्यार आख्खो संवसार तूं बदलूंक जाता। देखून जेजून केलां तशें आमी करूया तर हो जेजूचो अनुभव आमकां आसूंकूच जाय। क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या काळजान रिगता, जेजू म्हजे ताई एक जाता आनी हांव आनी जेजू बरोबर चलता। घडये आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमी ओळखून घेनात आनी आमी आमचें आपलेपण घेवन फुडें सरता। मोरयेन म्हणलें, जावं म्हजे ताई तुज्या उतरा प्रमाणे। आनी हो अनुभव घेतोच हो आमचे काळजान जेजू रिगता। आमी मिसाक आयल्या म्हणटच आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या अंतस्करणांत येता। आतां हांव न्हय, भाग्योन पावला म्हणटा, हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय आसा। समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।